नमस्कार आमच्या सगळ्या गोयच्या भावांक तसेच आमचे कुणेकारांक आम्ही आसा आयज आमच्या कुणे गांवान आलावरकेर आसा आलावरकेर म्हणटा ते वाडीवाडा आणि हे जे तुम्ही पळयता पळय न्हू हे जम्पर इलेक्ट्रिसिटी लायटीचे जम्पर हे पळय. सो मुद्दो असो आसा की सांगपाचें म्हटल्यार हे जे इलेक्ट्रिकल जम्पर आसा पळय न्हू टोटली काबार जाल्ले आसा. काबार म्हटल्यार इलेक्ट्रिकल वायरी म्हूण कंडक्टर म्हूण जे कितें कितें आसा पळय न्हू हितून मटेरियल जे ते रेग्युलर यूज करतात फ्यूज म्हणा टोटल काबार जाल्ले आसा पळय. आनी मेन सांगपाची गजाल म्हटल्यार तुमकां दुख्खाची गजाल दाखयता हांव. हे पळय हे जे आसा न्हू हे हँडल हे जे आसा पळय न्हू हे हँडलाक पळय कशें बांदून दवरला पळय. ते हँडल सुद्दां तेंचे कडेन ते रिप्लेस करपाक जायना. हे हँडल सुद्दां तेंचे कडेन रिप्लेस करपाक जायना जेणे करून आमचे जे लायनमॅन आहा गोंयकार भाव आसा पळय न्हू ते हँडल मारता जम्पर फ्यूज गेला ते बंद करपाक लागून हे हँडल पळया. आनी हो ट्रान्सफॉर्मराचे वयर विडवोन इतले कळचे ना बट टोटली वयल्यान सगळे तेगेले लग्स म्हणून जावं कितें कितें आतां कंडक्टर सगळे पिड्यार जाले. तशेंच तुमकां हे जे बॉक्स आसा जंक्शन बॉक्स ह्या जंक्शन बॉक्साची तुमकां फाटली सायड दाखयता जे ज्या जाग्यार फ्यूज बी घालता. एक मिनिट हा पळया कशी हालत जाल्ली आहा ती. पळया हो फाटलो बॉक्स त्याचो फाटलो पोर्शन हो टोटली तेजे लग्स आणि फ्यूज ब्यूज कितें आसा पळय न्हू स्ट्रक्चर जे आसा पळय न्हू बॉडी ती टोटली काबार जाल्या. टोटली काबार जाल्ली आहा. केबल हे अशें न्हू तशें लोळटा पळय खंयसर तरी तुटल्या वायर. आणि हे जम्पर हे वयले स्ट्रक्चर वायरी बियरी कश्यो मेळटा तश्यो पडलेल्यो आहा. हेजेर न्ही कोणाचेच लक्ष ना म्हळ्यार जे लायनमॅन येता ते सुद्दां बाबडे भियोन हांगासर काम करता. वायरी पळय कश्यो तेजे सुटलेले आहा. हे लायनमॅन जे येता पळय न्ही ते भियोन काम करता. ते आमकां दिश्टी पडटा की बाबा कशे भितात ते जम्पर मारपाक सुद्दां. हांव मागता आमच्या पंचायती कडेन सरपंचां कडेन तेणी येवन पळोवचें हेजे लक्ष घालचें. फायनली कितें आसा जे लायनमॅन आहा ते आमचेच भाव. ते गव्हर्नमेंट सर्वंट जरी जाले ते आमचेच भाव. तेंचे जिवाक फाल्यां त्रास जातलो. फाल्यां ते जर कितें जालें न्हू जाल्यार आमकांच दुख्ख जातलें. तेका लागून हांव मागता हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मडकय जो एई आसा जेई आसा तेणे हेजेर लक्ष घालचें बेगीतले बेगीन. कित्याक हेका लागून कितलेशेच फावटी रातचे टायमार लायट वयता एक म्हटल्यार. आनी हेच कारणाक लागून अशें फ्यूज बीन ते सारखे ना तेजे स्ट्रक्चर भितरले सारखे ना टोटली काबार जाल्ल्या तेका लागून. हितून हेजेर कोणाचें लक्ष ना. हांव मागता जेई एई जे कोण आसा पळय न्हू तेंचे कडेन मटेरियल आसा काय ना ते म्हाका खबर ना आमकां खबर ना. हेंकां कितें मटेरियल आहा ते हाडून दिवचे जाता तितले बेगीन. आनी अशें मनशाच्या लायफा बरोबर तुमी खेळचे न्हू. जाता तितले बेगीन हे जे कितें रिपेअर वर्क आहा तो करून दिवचो. ना जाल्यार आमकां मागीर लेटरांचे थ्रू लेटर वयचे पडटले लेटर घालची पडटली. ते पेक्षा हे जे कितें आसा ते बेगीतले बेगीन क्लियर करात जेणे करून आमचे जे लायनमॅन भाव येता तांकां कसलेच त्रास न्हू कितें जावपाक जायना. देव बरें करूं.